काय तुमका दिसत आणि इथल्या जमलेल्या सगळ्या ग्रामस्थां शेतकरी बंधू माझो नमस्कार. मग गेल्या सोमाराक या देवळान मी येयल्ले भजनाचो कार्यक्रम असलो आणि तो कार्यक्रम इतको सुरेख जालो की जवळजवळ अर्ध्या तासाच्या वयर आम्ही बसून सुरुवात थंय ग्रामस्थांनी मांडलेल्या प्रश्नापासून सुरू झाली की त्यांचे मुद्दे ते मांडत गेले आणि त्यांचो मुख्य मुद्दो आशिल्लो की तांकां एक टॉयलेट ह्या देवळा खातीर आयदनां घासपाक जागो आणि पुढचे पत्रे. सो आताच आम्ही बघून येयल्लो असो प्रसाद तुम्ही रवळनाथाचो घेतला. सो रवळनाथ देवान सांगला की टॉयलेटाचं काम बेगीन चालू करूंक जाय. सो मी तांकां सांगलेल्या प्रमाणे तुमीच ठरया कोण करतलो तो आणि त्यानंतर ताजो एस्टिमेट बघून आम्ही काम चालू करूया. आता अधिक म्हयनो असल्या कारणान बरोबर नाही की ताजो फावंडेशन घालप. जेन्ना तुम्ही सुरू करतल्यात म्हाका तो सगळं सांगतल्यात दुसऱ्या वर तिसऱ्या दिसा मी येवन ता चालू करूंक लायता. सो ती सगळी जे खर्च जातलो तो खर्च माझ्या ट्रस्टा पेडणे सेवा ट्रस्टा तर्फे केलो जातलो. आज मी येयले ती तुमकां बियाणां आणि खत वाटप करपाक. ह्या तसा शेतकी प्रधानाचो प्रदेश. थंय शेती आसा, शेतयेक आधार दिवपी लोक आहे आणि माझ्या ट्रस्टा तर्फे मी पहिलं काम काय तर केला जाल्यार शेतकरी लोकांक तांकां काय हया काय ना ता बघून पुढचा पावल घेतला. हो आमचो तिसऱ्या टप्प्याचो प्रोग्राम आसा. थंय आमी बियाणां आनी खत वाटतो. ह्या करता आसतना आमकां हल्लीच खुबशे अशे नेगेटीव गजाली येयल्यो की आमकां बियाणां मेळना, आमकां ट्रक मेळना, आमकां सारा मेळना. आता जे कोण आडोवंक बगतात म्हाका खबर ना त्यांचो हेतू काय की ह्या लोकांक शेतकरी लोकांक कोण तरी येवन सढळ हातान मदत करता ताका सपोर्ट करचो की ताका आडोवन दवरचो हें तुमी ठरवचा. माझ्या ट्रस्टा तर्फे पेडणे ट्रस्टा तर्फे आज ह्याचा बियाणाचा आणि खताचा आम्ही वितरीत करतो. त्याशिवाय तुमची जी मागणी आसा की नांगरणी करची आणि सुरवात ही नांगरणी पासून जाता. नांगरणी खातीर तुम्ही पुढाकार घेवचो, तुम्ही शेतकरी वर्गान पुढाकार घेवचो, तुम्ही तुमचं बुकिंग करचें. सबसिडी सोडून जर तुमकां शेतकऱ्यांक दिवचा पडटा ते माझ्या ट्रस्टा तर्फे तुमकां आमी दिता. हे तीन मुख्य मुद्दे. तिसरो जो मुख्य आसा तो जसे ताणें सांगलें की पत्रे आहे. आत्ता मी जावन बघतोय 3 कडून पत्र्यांची मागणी येयल्ली आसा आणि तेजेर काय आहा ताजो सुटावो करतले. ह्या शिवाय तुमकां जर काय सांगपाचो आसा जाल्यार अवश्य तुम्ही सांगा, मी हयच आसय. त्यानंतर आम्ही ह्या प्रोग्रामाक म्हणजे वितरण करपाच्या प्रोग्रामाक सुरवात करणार. अजून कोणाक काय सांगता जाल्यार मी उबो आसा. पुढे बघा. जवळजवळ 100 आसा. हो आमच्या बियाणां आनी खत वाटपाचो तिसरो टप्पो आसा. सुरवात आमी ओझरेक केली, दुसरो टप्पो आमचो कोरगांवाक जालो आणि तिसरो आमी आतां तळणां असो. ही आमची फक्त सुरवात आसा. हेज्या फुडें आमी एक एक एरिया करून कवर करतो. आणि कितें येवजण आसतली तुमची खत येवजण खत ही आणि हे येयली. यांची मागणी आसा की नांगरणी करून दिवची. सो नांगरणी करताना तांकां जे तांकां पूर्ण तयारी त्यांनी स्वता घेवची शेतकऱ्यांनी आणि तांकां जी मदत लागता ती हांव करतो. ओके.
पयलीं तुमकां असली शेत करपाक सगळी अशी बियाणं बी कोणी ना ना कोणी दिली आमकां. कितकी वर्सां जाली हो सगळं मेळाक? आमच्या तर पडींगच हा सगळा. पडींग हा. पूण अवनी तुम्ही आता शेतां करतले. अवनी करतो मी शेत. बाईन आमकां दिला न्ही आता अवनी करतो. बरें. ओके. कोणाची मदत लागली आमकां पयलींच मदत करपाची आनी तेंच्यांनी अशीच करूची शेतकऱ्यांक ह्या पयलीं अशें कोण मदत करीन नासले? कोणूच ना. कोणीच करूंक ना. आमदारान बी करूंक ना. कोणीच करूंक ना. कृषी खातें करिना मदत तुमकां? शेती प्राधान्य दिना? काय दिना? आई कितें म्हणटा? अजून येऊन बसले. फर्स्ट टाइम सरळ सांगले. आता ती मदत केली. ना ते फक्त फर्स्ट टाइम हे फर्स्ट टाइम हे फर्स्ट टाइम. हा ओके. जगन्नाथराव चळणचो ग्रामस्थ रवनाथ देवस्थानाचो महाजन आमची दोन हे असले काहीतरी आमकां टॉयलेट जाय आसली देवस्थानात ती सरांनी आमची मान्य केल्ली आसा आमी तेंचे तरी सोमाराचे येयल्ले तेन्ना आमी तेंच्या कडेन मांडली तेन्ना तेंच्यांनी करया म्हटलें की आमची जी काय प्रोसिजर आसली देवस्थानाची ती आमी ती पूर्ण केली तांकां ती आतां आमी जागा आमी दाखयल्ली आसा आनी फुडली जी प्रोसिजर आहा ती ते पूर्ण दिता म्हटलें तेंच्यांनी आनी हे ती तेंच्यांनी आमची जी मान्य केली त्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानता देवस्थानच्या वतीन तशेंच गांवच्या वतीन आनी तशीच आमकां तेंच्यांनी बियाणां वांटप केल्लां गांवांक त्या बद्दल हांव तेंचे आभारी आसा. थँक्यू.